2 Raja chapter 7. एलिशान म्हणलें, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, फाल्यां ह्याच वेळार समारियाच्या दारवंट्या सोशीं एका शेकेलाक मापभर पीठ आनी एका शेकेलाक 2 माप जोव विकतें मेळूंक लागतले. तेन्ना ज्या सरदाराच्या हाताचो आदार घेवन राजा उबो आसलो ताणें एलिशाक म्हणलें, सर्वेस्परान मळबाक जनेलां पर्यान केल्यार हें उतर खरें जावं येता? ताणें जबाब दिलो, तें तूं तुज्या खाशा दोळ्यांनी पळयतलोय, पूण तुका तातूंतलें कांयच खावंक मेळचें ना. सिरियेकारांच्या तंबू सोशिले पयस सरतात. आतां शाराच्या दारवंट्याशी 4 कोडकार आपणा मोदें चर्चा करताले. हांगासर बसून मन्नाची वाट कित्याक पळयप? आमी शारांत वचूंक थारायल्यार थंय दुकोळ पडलेलो आसा. आमी थंय मरतल्यांव. जर आमी आसांव थंयच रावल्यारूय आमी तशेंच मरतल्यांव. चल तर आमी सिरियेच्या तंबूंत वचूया. तांणी आमचो जीव वाटायलो जाल्यार आमी जियेतल्यांव. तांणी आमचो जीव काडल्यार आमी मरतल्यांव. मागीर तिनसांजच्या वेळार ते सिरियेच्या तंबूंत गेले, पूण त्या तंबूंत कोणूच नासलो. सर्वेस्परान सिरियेच्या तंबूंत घोड्यांचो, घोडेस्वारांचो आनी फौजेचो मोठो आवाज आयकूंसो केलो आनी तांणी एकामेकाक म्हणलें, आयकात, इस्रायलाच्या राजान आमचेर हल्लो करूंक हित्तितांच्या आनी इजिप्तांच्या राजांक भाड्याक हाडल्यात. देखून तिनसांजच्या वेळार आपलो राबितो घोडे आनी गाडवां सोडून दिवन पळ काडलो. आपलो तंबू पर्यंत तसोच सोडून ते जीव घेवन पळून गेले. ते कोडकार मागीर तंबूच्या मोलाशी पावले. ते एका तंबूंत भितर सरले आनी खावंक पिवंक लागले. उपरांत तांणी रुपें, भांगार आनी कपडे घेतले आनी लिपोवन दवरले. मागीर ते परत आयले आनी दुसऱ्या तंबूंत भितर सरून तातूंतलोय वेपार लुटलो आनी लिपोवन दवरलो. शेवटी वेदो दुकोळ कोबार. उपरांत तांणी एकामेकाक म्हणलें, आमी कोत्तांव तें वायट हो बरे खोबरेचो दीस तरी आमी उगी बसून आसांव. सकाळ उजवाडो पर्यान आमी हांगा रावले जाल्यार दुबावा विरेत आमकां शिक्षा आसतलीच. चलात तर आमी आतां वचून ही खबर राजमहालांत कळुया. म्हणटच ते गेले आनी दारवंट्यार आसलोल्या राखणदाराक उलो मारून म्हणलें, आमी आमारायणकारांच्या तंबूंत गेलोल्यांव. थंय कोणूच ना, कोणाचोच आवाज ना, फकत घोडे आनी गाडवां बांदून घातलोलीं आसात आनी तांचे तंबू आसले तशेच उबे आसात. राखणदारांनी ही खबर राजवाड्यांत पावयली. अजून कालोख आसतना राजा उठलो आनी आपल्या अधिकाऱ्यांक म्हणलें, सिरियेकारांनी आमकां कितें केलां तें म्हज्यान तुमकां सांगूंक जाता? आमी भुकेन वळवळटांव म्हूण तांकां खबर आसा. देखूनच ते मळावेले तंबू सोडून उक्त्या शारांत लिपून रावूंक गेल्यात. ह्या शारांतल्यान आपूण भायर सरतल्यात अशें म्हूण ते चिंतात आसतले, पूण आमी तांकां जिवेच धरून परत शारांत हाडटल्यांव. ताच्या एका अधिकाऱ्यान जबाब दिलो, शारांत जिवे उरलेले 5 घोडे कोणाक तरी धाडून दी. ते वाचले जाल्यार उरलेल्या इस्रायल लोकां परी तेय वाचले म्हणपाचें. ते मेले तर उरलेल्या इस्रायल लोकां परी तेय मेल्ले म्हणपाचें. तेन्ना तांकां धाडून तरी पळोवया. देखून तांणी 2 घोडेस्वारांचे पंगड घेतले आनी राजान तांकां सिरियेकारांचे फौजे फाटल्यान धाडले. आनी राजान तांकां सांगलें, वचात आनी पळयात. जॉर्डन मेरेन तांणी तांचो फाटलाव केलो. सिरियेकार जिवाच्या आकांतान पळून वेताना सगळे वाटेर तांचे कपडे आनी हेर वस्तू शिंपडलेल्यो तांकां दिसल्यो. ते फाटीं परतले आनी राजाक कळयलें. मागीर लोकान वचून सिरियेकारांचे तंबू लुटले
आनी सर्वेस्परान बासायलेल्या प्रमाणे एका शेकेलाक मापभर पीठ आनी एका शेकेलाक 2 जोळाचीं 2 मापां मेळूंक लागलीं. मागीर त्या सरदाराक जाच्या हाताचो आदार घेवन राजा उबो आसलो ताका राजान दारवंटाच्या राखणदाराचो सेनापती म्हूण नेमलो. पूण तो लोकांच्या पांयां पोंदां पडून मेलो. राजाक मेळूंक आयलो तेन्ना एलिशान म्हणलोलें तें खरें जालें. फाल्यां ह्याच वेळार सामारियेच्या दारवंट्याशीन एका शेकेलाक मापभर पीठ आनी एका शेकेलाक 2 माप जोव विकतें मेळूंक लागतलें. आनी त्या सरदारान देवाच्या मनशाक म्हणलोलें, सर्वेस्परान मोलबाग जनेलां पर्यान केल्यार हें उतर खरें जावं येता. तें तूं तुज्या खाशा दोळ्यांनी पळयतलोय, पूण तुका तातूंतलें कांयच खावंक मेळचें ना. सांगलेल्या प्रमाणे ताचें सगळें घडलें. कित्याक लोकान ताका दारवंट्याशीन पांयां पोंदां मुस्तिलो आनी तो मेलो. देवाचें उतर हें